पयलीं उदकाचो उणाव उपरांत हुंवार ह्या सैमीक आपत्तीक लागून वळवयच्या फोंडचे भाट वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी शेतां करपाचें सोडून दिलां। पूण 20 वर्सां उपरांतूय शेतकारां समकार प्रश्न आसा तो उदकाच्या उणावाचो। शेतां करपाची तयारी आसा, पूण शेतांच्या शिंपणावळीक उदक जाय ते खंयच्यान हाडटले होच मोठो प्रश्न तांकां पडला। सुमार 100 ते 200 शेतकाऱ्यांनी शेत रोवपाची तयारी दाखयल्या, पूण उदकाचो उणाव पयस करपाक सरकार मजत करतले काय कितें होच तांचे समकार प्रश्न आसा। हांगासर म्हाज्या फाटल्यान पळय जे आसा थंय 4 झरी आशिल्ल्यो, ते झरीचे उदक आमकां हे शेताक येतालें। मदोमद रस्तो गेल्ल्या उपरांत तें उदक बंद जालें। मागीर आमच्या फुडल्यान पाली वाड्या वयल्यान एक व्हाळांतल्यान पाट आशिल्लो, त्या पाटाचें उदक सारकें शेता पर्यंत सबंद शेताक जर मेळटालो। तेय काही लोकांनी हे लोकांनी बांदपाचें बंद केलें। तोय प्रश्न उदकाचो जालो। म्हणून सरकारान जर हेजेर कितें उपाय केल्लो जाल्यार तरणाटे आहा तांच्या भुरग्यांक उमेद आसा, ते भुरगे शेतांत काम करपा सारके आसा आनी करपाकूय तयार आसात। जर सरकारान हेजेर कितें जर उपाय केलो आनी तांकां भुरग्यांक बेनिफीट दिलें जाल्यार अवश्य ते शेतांक परत स्टार्ट करतले अशें हांव सांगता। सरकाराच्यो येवजण्यो खूब आसता, पूण त्यो लोकां पर्यंत पावना, त्यो पंचायती पर्यंत स्टॉप जाता। लोकां पर्यंत पावले जाल्यार लोक हांगासरले तयार जातले आशिल्ले। सरकाराक सांगूं मेळटालें हांगासर आमकां एक बरी मोठीशी तळी बांद, आमी ते तळयेचें उदक शेताक यूज करूं मेळटालें। पयलीं आमी हांगासर तळे बांदताले, पूण कांय मजगतीं तें उरलें आनी साणलें। सगळे गव्हर्मेंटान आमकां तर तेजी बऱ्यो सवलती करून ते करून दी, तळे बरें बांदून तर हें शेत रोवंक शकता। हांगा सुमार कितले शेतकार आसा? हांगा 100 वयर आहा, 150 हातान टोटल सांगूंक शकना, पूण चड आहा। आनी फाटली कितली वर्सां हें शेत पडींग आसा? 20 वर्सां तरी पडींग आहा। म्हणजे फक्त उदका खातीर हें शेत पडींग उरलां? उदका खातीर तेका गव्हर्मेंटान आमकां हें करून ते तळे बांदून ते दिवन करीत जाल्यार ते आमी शेत रोवपाक तयार आसा। बरें, हांगा खुबश्या लोकांच्या फाटल्यान तुमी पळयता, फाटल्यान खुबश्या लोकांची शेतां आसा। जवळ जवळ 100 ते 200 लोक हांगा पाली, वेऱ्यां, वळवय, सावयवेरें, फोंडचे भाट, वळवय हांगसरले सगळे लोक हांगा शेतां करताले। पूण मजगतीं उदकाचो उणाव जाल्ल्या कारणान ह्या लोकांनी शेतां रोवप सोडलीं। मदीं आनी खुबश्यो गजाली घडल्यो। हांगा आमी सद्या जे आसात हांगा मदल्यान एक रस्तो गेला, वयल्या वटेन 4 झरी आसा। त्या झरींचें उदक जे शेताक पावतालें त्या उदकाचो स्त्रोत बंद जालो। त्या उपरांत मदीं मजगतीं हुंवार आयलो, उदक चडलें, खुबशीं मानगी बिनगी आयलीं। हांगा जे आश्टे आसा, बांयो आसा, त्या आश्ट्यांनी त्या मानग्यांनी पेणी केल्यो। तेच्या भंयान थोड्या लोकांनी शेती सोडली आनी चडशें कारण म्हटल्यार उदका खातीर सोडली। शेतकी खात्याच्यो खुबश्यो येवजण्यो आसात ज्यो पंचायती मेरेन पावतात, म्हटल्यार सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावना। हेका जबाबदार कोण हेचो सगळो खुलासो आमी करूंक शकना, कारण लोकां मेरेन पावता पूण लोक थोड्या हेचो अनुभव घेयना, थोड्यो पंचायतीन लोक चवकश्यो करिना। पूण फाटलीं 15 ते 20 वर्सां हें येदें व्हडलें शेत हांगा पडींग आसा। हांव खुबश्या हांगा लोकां कडेन मेळ्ळो, हांगा जवळ जवळ 2 ते 3 क्रिकेट स्टेडियमां जाव येता इतली शेत जमीन पडींग आसा। तेच्या परस वयल्या वटेन लोक मिरसांगो, कांदे, वाल, बाकीचे हेर सगळ्यो भाजयो अशें सगळी पिकावळ घेताले। पूण सद्या कशें आसा, शेतकाराच्यो सरकाराच्यो ज्यो येवजण्यो आसा शेतकारा खातीर त्यो फक्त कागदोपत्री आसा। त्यो सर्वसामान्य लोकां मेरेन जर पावत जाल्यार चडांत चड लोक जे सद्या कोवीड काळान बेकार उरलेले ते चडांत चड लोक हांगा शेती वेवसाया कडेन वयतले आनी परत एक फावट गोंयांतलो गांव आनी गांव प्रत्येक गांव सुजलाम सुफलाम जातलो अशी अपेक्षा आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।